बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनुभवार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापा मिलाग्रो आनीक विजमिता करतलो. आमेन. पवित्र आत्मे, म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां करी. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव हें मागणें कोत्तां तुका, म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा, फॉरवर्ड करता, शेअर करता, व्हायरल करता, तांकां कोवीड पिडेंनी राखून सांबाळून दवर, दुयेंसां सगळीं तांची बरी कर आनीक सगळीं कामां तांची तूं करून दी. आमेन. आयज जावन आहा 27 तारीख फेब्रुवारीची 2021. हांव सजमतां देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी व्हिडिओ पळयलो तीं पवित्र जालीं आनीक जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. लूक जॉन 18:15. सिमोन पेद्रू आनीक दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस पुरोम याजनीकाचे वळखीचो आसलो देखून जेजू बरोबर पुरोम याजनीकाच्या आंगणांत भितर सरलो. तर आतां हिंगा शीस पुरोम याजनीकाच्या घरांत भितर सरता आंगणांत, पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. पुरोम याजनीकाच्या वळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या शिसान दार राखण्या कडेन उतर घालें आनीक पेद्रूक भितर काडलो. तर आतां हे दोगोय शीस, पेद्रू आनीक दुसरो दोगोय जेजूच्या बाराबर आंगणांत भितर गेले. सोत्रा दार राखण करताले त्या चेडवान पेद्रूक म्हणलें, तुंय ह्या मनशाच्या शिसांतलो न्हय? ताणें म्हणलें, हांव न्हय. इतलें म्हणसर हिंव खातालें देखून कळशाचो दोगटो केलो ताचे भोंवती रावन चौकीदारान आनीक चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांचे बरोबर उबो आसलो आनीक शेकतालो. पुरोम याजनीक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या शिसां आनीक शिकवणे वेशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो, हांव सोबे माजार इस्पोश्ट उलयलां सदांच. हांवें देव इस्नानांत आनीक देव मंदिरांत सगलो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकवण दिल्या गुप्ती हांव कितेंच उलोवंक ना. तर आमगेलें आतां पडे दर एक कातोलिकागेलें वेव्हार पडे आहा तो जेजूचे भाशेन जावपाचो. हें आमी जेजूचे शिकवणीचे भायर कसली शिकवणी आमी कातोलिकांनी दिवपाक फावो ना, दिवपा जायना आमच्यान. ती रुचतेल्या देवाची राड. आनीक जेजू कितें म्हणटा, आपणें कांय लिपोवन ओर दुसरें कांय देवाचे शिकवणीचे भायर हांवें केन्नाच कांय उलोवंक ना. जेजून तांकां जबाब दिलो की स्वत कितें तें सांगिल्लें. तर आयज तर आमी जेजूचे भाशेन तर वावर करतले जाल्यार आमी ही जेजूगेली शिकवण घेवन आमी मुखार वचपा जाय. आनी हें करतलो जाल्यार तूं पवित्र आसपाचो, तेन्ना तुका कसलीच भिरांत ना. 21 म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांवें कितें म्हणलां तें म्हाका आयकलां तांच्या लागीं विचार. हांवें सांगलां तें तीं बरीं जाणोत. तर आतां जेजूचे बरोबर हे 12 शीस भोंवताले. कितू वर्स जालीं? 3.5 वर्स जालीं. आनीक मागीर इतलो हजारांनी लोक, इज्रायला लोक देखून आनीक हेर दुसऱ्या नोगरांतलो आनीक लागशिल्ल्या गांवांतलो, इज्रायला लागीं पड गांव आहा तितूलो लोक, सगलो लोक जेजूक वळखोन जाणा.
हेका लागून जेजू म्हणटा की तूं मोको देखून विचारपाक गरज ना, तुका सगलो लोक सांगतलो, सगलो लोक विटनस आहा की जेजू देव आनीक दुसऱ्याच्यान मिलाग्री करपाक जायनाय, अजापाक करपाक जायनाय. आनीक सगल्यांक दुस्मानाक भोगसून सगल्यांचो मोग कोराय म्हणून कोणें संवसारान सांगलो ना. सगल्या म्हणटाय दुस्मानां मारयाय. ताणें अशें म्हणना फुडें थंय उबो आसलोल्या एका चौकीदारान जेजूचेर तापोट मारलें आनीक म्हणलें, पोरोम याजनिकाक तूं असो जापाप दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव वांकडें उलयलां जाल्यार वांकडें कितें तें दाखय. पूण जोर हांव सारकें उलयलां जाल्यार कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तर आमी कातोलिकांनी जोर पवित्र जायन तो सारकें उलयलें, सगल्यांगेली अजापां मिलाग्रो जातल्यो. आनीक जे पळे फोटींग आहाय जेजू देवाचो पुतनी, जेजू देव न्ही, बायबल कराप्ट हें सगलें पळय लोक म्हणटाय तेका जेन्ना तूं हें प्रवचन कोता, दुसऱ्यांक बरें कोता, पेकोण दिता आनी दुसऱ्यांगेलीं कामां आटा बिटे सगलें नपयत करता तेन्ना तेंकां हो तुजो सारको जाबाब तेंकां चोवपा मेळटलो. तेंगेल्या दोळ्यांनी तेंकां भोगूंक मेळटलें की जेजू म्हळ्यार खऱ्यांनीच देव. तर जेजू म्हणटा तुवें आपल्याक कित्याक मारलाय? हांवें वांकडें कांयच करूंक ना. तर जेन्ना हे वांकडे लोक आमचे लागीं येताय तेन्ना तेंगेलो हो दुबाव तेंगेल्या मनांत पळय कितें राग आहा जेजूचेर ओर तेंच्या मनांत कोणें वीख घायलां तें तेंगेली सोजमणी तेंकां मेळटली जाल्यार आमी पयले कातोलीक पवित्र जायन आमी फुडें सोन आमी जेजूचे भाशेन कांय वांकडें करिनासतना आमी कातोलीक सारके जेजूचे भाशेन जावचें म्हणून हें म्हजें सगलें मागणें आनी सांगणें. तर जो लोक वायट आहा वो सगळे कॅथोलीक पळय आमगेले गोंयचे कातोलीक आहाय तेणी सगल्यांनी पवित्र जावचें. तेका पयशेपणाय तुमी हूंय कामां वयतो जाल्यार तुमी एजंटाक लाखांनी हारी कोताय, हेका एक पयसो दिवपा पडना फुकट. मुगे डिस्क्रिप्शन वसाय, पयले पाट तुमी व्हिडिओ एकते डिस्क्रिप्शन वसाय 5-10 मिनटांनी तुमी पवित्र जाय. डिस्क्रिप्शनां बरयलें तें बरें करून वाचाय आनीक सगळें भोगशाय, सगळ्या माये मोगान भोंवाय आनीक तुमगेल्या कामाचो 10% वांटो जेजूक दियाय. जेजून तुमकां भोगशिल्लीं, देवान भोगशिल्लीं जेजूच्या कामाक वावराक तुमी दियाय. देवाक पयशे नाकाय, देवाक पयशे नाकाय. हे तुमी दिवपा लागोतरी तुमकां कळटलें हो देवागेलो पळय बायबल आहा तो जिवो बायबल जिवें उतर आनीक तो कितकोन चलत तो आमगेल्या कातोलिकांच्या पवित्र कातोलिकांच्या लोकांगेल्या भावार्थाचेर चलता. ना जाल्यार बेस्ट कातोलीक आहाय तेंकां हो बायबल कित्याक उपयोगाक पडना जाणाय तुमी. दुयेंत आहाय तीं आपल्यागेल्या उश्या पोंदा देखून घालून न्हिदताय न्हिदता आसतना बिसाणाच्या. पूण बरी जाताय ना. दुयेंस वाडत वयता आनी मागीर मोत्ताय. बायबल थिंगा आहा, उश्या पोंदा आहा. एश केलां लोकान. बायबलो काडटेल्यो, रोजराक वता, बेतीना आनीक रेगिस्त हे सगलें उश्या पोंदा घालन सारकीं देव सारको लागीं हिंगा आहा. तकले पोंदा तकलेचेर आहा देव सारको. देवा तकलेर मान भोंवताय तुमी. पाटें ओजें सूप कितको माथ्यार मान भोंवताय साकू. तेश कोन सोद तुमी आपले देवा माथ्यार मारला देव म्हाका बरें कोत्तलो. कित्याक हांव देवागेलो बायबल मुगेले उश्या पोंदा हितून तेकोन सारको घालन न्हिदोता मुगे मेंदीक. मुगेले चिंतनाक मुगेले सारको काळजा कोडे मेंदी कोडे सारको लागीं आहा देवाचें उतर. पूण कितें तूं मनीस देंवचारा केलो. तें देवागेलें उतर तुका लागना. तर तुवें सगलें वांकडें करून तुवें तुज्या जिविताची वाट लायल्या. आनीक तूं मांद्रे लागोन लोक कितें वोसा मोन्ना मांद्रे लागोन. हें तेंगेलें वायट ती मांद्रे देखून लागलें म्हळ्यार ती सोडपा तयार नाय. आनीक हेचे बोले कोण ते मागीर टॉम डिक आनी हॅरी वयताय कितें तेंकां मोरपा लागो मागणी करूंक, बरें करपा लागो न्ही.
मोरपा लागून देखून मागणी करपाक लोक आहा येसोले कातोलिकांचे येसोले दीस येयले मोरपा लागून मागणी कोताय हूंय बरी न्हय तेका आनी हांव सांगोता मांद्रे लागलें ती देखून पोत्तून उठ्ठोलीं हो जेजू गेलो भावाट जेजू एश कोन्न उलयता जेजू केन्ना कोणाक मारूंक मोन्ना थोडेर पावले मारूंक केन्ना गेला पूण आमगे कातोलिकां शाती भायर काडून सांगताय आमी मोरों लोकां मागणी करूंक वयताय तेंका सारको वोर येता लोकां ती मारताय म्हणून हें हिंग पावलां कातोलीक हे दोशिरी पावलां हें तें कोण शिकयलें म्हाका कांय खबर ना हांव म्हणटा जेजूच्या नांवान सगळीं बरी न्हय सारकीं वेजिटेटीव स्टेट जालो आहाय म्हळ्यार मांद्रे लागलो आहाय तेज्या पास्ट देखून तेंक पूण स्थिती आहा ती पूण आपल्यागे आलमेत घेताय जेयताय कितें खाताय आपल्यागेलें सुमराचें पूण कितें मातशें पूण स्थितींत आहा एक पयशाचो पूण हांव म्हणटा मातशें स्थितींत नाय तेंक देखून आमच्यान पोत्तून जिती करपा जाताय पोत्तून म्हूण शिकोवन हो देवागेलो वावर म्हजे भाशेन ती कोत्तोलीं पोत्तून हें देवागेलें उतर सोत खोरें आनी अशें जावपा जाय तें मोरो मागणी कोणाकू नाकाय देंवसरान तेंगेली विकेट उडयल्या आमी देंवसरा हारावपा जावोत ह्या देंवसरान तेंका हे दोशीर पावयल्याय तुमी म्हणटाय मागणी कोताय तुमी देंवसरा देंवचार तुमी मनशां कोण मोरो मागणी कोता हें चोय कातोलीकपण आनी म्हणटाय देव हुंय मागणी आयकोता मोरो का मनशां सोड्याय हें सोगलें सोड्याय हें देंवसरा गेलें मुगेलें प्रिचिंगां तुमकां सांगोता फॉवर्ड कोराय तुमी घाल्याय लोकां हितुलें हे सगलें आडकामांतलें नाटकांतलें सगलें वायट सोजमणींतलें भायर सोंदी जेजून 4 दीस लाजार मेलो जिती केलो आनी ही म्हणटाय लोकां मारता ही आनी तेंगे मागणी देव आयकोता लोकां जिती मारपाक म्हण लोकां मोरो कोण बरी न्हय ती आनी काडतेलीचे देखून मागणी घायलेय हूंय मुगे शेमाय देखून वयता हूंय मागणी करपाक कोण मोत्ताय तेंका होच हो जाला कातोलीक धोरून मोत्ताय तेंका मागणी करूंक मोत्ता आसतो मागणी करून कितें करूंक तो मनीस तेगे देंवसरान विकेट उडोवन तेगेलो येस्ता जाल्यार थिंगा पावलो आहात आनी तुमी ते देंवसरा मागणी लागोता ना लुसिफेरा आतां इफेर्ना मागणी लागोता ना तर ही मोन्नाचे थोडेर पावलें तेका आनी तुमगे आनी मागणी पावता तेगे देंवसरान ऑलरेडी काबार केलें तेका आनी तुमी आनी मोरो मागताय तें कितें बरें मोरोन दी म्हणून आनी मागीर रोखडी मोत्ताय म्हणटाय तुमी तुमगे मागणी आयकोन तुमी हितुलीं भायर सोरायत ह्या लोच्चाणांतलीं भायर सोरायत ही मोरपाची मागणी हे ब्रादर टॉम डिक एंड हॅरी धांवताय बायबल घेवन मोन्नाको तेर्स करूं हें सगलें वायट देंवसरा गेलें सगलें हितुलीं आमी गोंयकार कातोलिकां भायर सरपा जाय आनीक आख्खे संवसार भर लोकांचे आमी दोळे उगडूं जाय देवान आमकां हिंगा मोरोन धाडलो न्हय हे देंवसरा भाशेन हे पिशाच्या सुण्याचे भाशेन आमकां मोरोण दिवपाक आमकां देवान धाडलो न्हय संवसारांत जेजू किंग ऑफ द किंग्स म्हणटाय आमी दर एक मनीस किंग ऑफ द किंग्साचे भाशेन आमी जियोवपा जाय संवसारांत आनीक मागीर मेल्या उपरांत जेजूक म्हाजें रूप बगूंक सासणाच्या सासणाक जेजूची वाखाणी तूस त्या आर्गां दिवपाक मागीर तूं संवसारांत थंय पिशाच्या सुण्या भाशेन जियेलो जाल्यार देवा बोल्यान कितको वयतलो वचपाक तुका एक पयशा देखून तुका चान्स ना डायरेक्ट इफेर्न तर हिंगा आमी सारकें वांकडें करपाचें आमी सगलें सोडपा जाय सगलें वांकडें मोत्ताय तेंकां रोजार करप नाजाल्यार तेर्स करप मोत्ताय तेंकां नाजाल्यार मेलो मोड्याचें मागीर कोण कितें रुजाय करूं येताय तीं टॉम डिक एंड हॅरी येताय तीं
ती येताय हें सगळें तूं मनीस मोतरीच तुगेलें रोजार निरफळ मनीस जिता आसतना ताका पवित्र जावपाक दाखय वाट दाखय हें सारकें हें वांकडेपण सगळें सोड्याय हें वांकडें मागीर जातोलें तेर्स केल्यार जातोलें आनी कितें बुजवण दिल्यार जातोलें आनीक मोन्नाचे मोरपा वखदार रोजार केल्यार जातोलें सगळें फाल्स वांकडें सगळें जेजू म्हणटा आपणें कितेंच वांकडें केलां तें दाखय हांव म्हणटा कातोलिकांनी आतां कोणें कितें जेजूचे भाशेन केलां तें दाखय कोणें केलां कोणें केलो ना तो सगळे कातोलीक वांकडेच उठाय गोंयच्या कातोलिकांनो उठाय सारकें जेजूचे भाशेन करया कोण जाले जाल्यार फुडें सरया मुखार वसाय मुजे भाशेन करया घाल्याय हीं सगळीं आडकां नाडकां तियात्र सोड्याय आनीक येसोलें काम देवाचीं कांतरां हे बायबला वयलीं सगळीं सोजमणी दिवपाक आमी भोंवया आमकां जाता ते भाशेन चोयीस तेदना आनासान ताका बांदून कायफास फोरोम याजनिकागेर पाठयलो आतां आनासाक हिंगा कांय जेजूचो गुन्यांव कांय मेळ्ळलो ना तर आनासान म्हणलें आतां तूं मुगेल्या सोयऱ्याचे बोले वच कायफास पोंचे सिमांव पेद्रू अजून थंय उबो आसलो आनीक शेकतालो तांणी ताका म्हणलें तुंय ताच्या शिसांतलो न्हय ताणें ना म्हणलें हांव न्हय पुरोम याजनिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हणलें आरे हांवें तुका ताचे बरोबर बागेंत पळोवंक ना रे हो चाकर पेद्रून कान कातरलेलो ताचो सोयरो आसलो पेद्रून आनीक एक पावट ना म्हणलें आनीक तेदनाच कोंब्यान साद घातलो 28 सकाळ जातूच तांणी कायफासागेर तावन जेजूक निती शाळेंत व्हेलो पूण बाटोना जावंक पूण आपणाक पास्क जेवण करूंक मेळचे खातीर ते निती शाळेंत भितर गेले नात हिंगा जेजूक पेद्रून आमगेलो पयलो पापसाहेब तेणें नाकारलो जेजूक आतां आमी सगळ्या गोंयच्या कातोलिकांनी जेजूक नाकारला तर आमी आतां पोत्तून आमी पेद्रूचे भाशेन आमगेली चूक वळखून आमी घेया आनीक आमी पेद्रून पळे वावर केलो आमगेलो पयलो पाप साहेब जालो ते भाशेन आमी दर एक मनीस जेजूचो शीस पेद्रूचे भाशेन जेजूचो एक आपोसल म्हणून आमी दर एक कातोलीक पवित्र जावन आमी हो वावर जेजूचो फुडें व्हरया कित्याक फुडें व्हरया सगळ्या कातोलिकांचे घोराबे बरे रोशीत सारके फुलां भरीत सारके आनंद भरीत घोराबे देवाच्या मोगाचे दुसऱ्यांच्या गोरजांक पावपाचे अजापां मिलाग्रो करपाचे घोराबे जावचे खातीर 29 देखून पिलातान आपुणूच ताचेशी भायर येवन म्हणलें ह्या मनशाचेर तुमी कसलो आरोप घेवन आयल्यात तांणी ताका जबाब दिलो हो मनीस नश्टो न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजे आदीन करचें नासलें पिलातान तांकां म्हणलें तुमीच ताका व्हरात आनीक तुमचे समर्थी पोरमोणे ताची न्हीद करात जिदेवांनी ताका म्हणलें आमच्यान कोणाचोच जीव काडूंक नजो आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें तर आमगेलो हो देवाचो भावाट हो नवो करार इस्तापलेलो आहा पोरण्या करारांत पळय कितें जालां तें सगळें घडोवन येयलां पोरण्या करारांत देव आपूण उलयलो आवाजान शिसां कडेत आनीक शिसांनी सगळें बरोवन दवरलें आनीक
हें आतां सगलें घडोवन येयलें जेजूच्या जिवितांत. आनी जेजून जंय जंय घडोवन येयलां थंय थंय जेजून लोकांक उगडास केला. आनीक आमकांय बरोवन दवरलां. आमगेल्या उगडास आसा की जेजू म्हळ्यार खरेंच देवाचो पूत, जो येवचो आसलो जाचे विदेशी, जाचे वेशी देवान सांगून दवरलेलें, सांगून धाडलेलें, बरोवन दवरलेलें हजार वर्सां पयलीं. आनीक जेजूच्या देवाच्या प्लानाच्या पोरमोणें सगलें घडोवन येता. सगले रोसणेक इफेर्नांतली वाटावपाक आनीक जीं जितीं आसा तांकां सगल्या वायटांतली, दुयेंसांतली, पातकांतली सुटका दिवपाक. तर आमकां हें सारकें गरजेचें की आमकां तो जिवितांत कितें बरें मेळोवपाक जाय जाल्यार फकत आमी पवित्र कातोलीक जावपाचें. आनीक एकदम सोंपें. आमगेलो हो कातोलीक धर्म म्हळ्यार आमगेलो कातोलीक पवित्र कातोलिकागेलो मोग जेजूचें सोवें, देवाच्या पुताचें सोवें, तशेंच सांतीस त्रिदादीच्या त्यागूय जोणाक आमी मोगान वेंगोयताय. कोण? पवित्र कातोलीक. तर हें सोत कोरें जेजू देव म्हणून सगलें बरोवन दवरलो आहा. कोणाक दुबाव आहा तेंकां आनीक हें पळय तेणी वाचिल्लें जाल्यार तेंगेलो दुबाव नपयत जावपाचो. पूण तरूय पूण कितें दुबाव उरलो जाल्यार आमी पवित्र कातोलीक पळय वावर कोत्ताय. तेंगेले अजापांच्या मिलाग्रेच्या उद्देशीं तेंगेले दुबाव सगळे नपयत जातले. केसलो दुबाव जावं तो, सगळे नपयत जातले. हेका लागून आमकां सगल्या कातोलिकांक गरजेचें पवित्र जायन दुसऱ्या लोकांक जेजूचो वावर तेणी दोळ्यांनी तेका पळोवपाक मेवतलो. केन्ना? सगळे कातोलीक पवित्र जाले जाल्यार. 33 पिलात नव्यान नितीशाळेंत गेलो आनीक जेजूक आपोवन ताणें ताका विचारलें, जिदेवांचो राजा तूं? जेजून परतीपाड केलो, हें तूं तुजेच अस्तोंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव जिदेव तर तुज्याच लोकान आनीक मुखेल याजनिकांनी तुका म्हजे आदीन केला. कित्याक केलाय? कितें केलाय तर तुवें? जेजून परतीपाड केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जिदेवांच्या हातांत पडोन जावंक म्हजे शेवक झुजतले आसले, पूण म्हजें राज हांगा सरलें न्हय. जेजू हिंगा पिलाताक सांगता की म्हाका जेन्ना धरूंक येयल्ले जुदासान सुपारी घेयलोली 30 नाण्यांची म्हाका सांपडायन धरून दिवपाक, तर तेन्ना मुगेले शिपाय मुगेले शीस जे शिपाय येयले ते कोडे झगडपाचे आनीक म्हाका कोणाक धरपाक मेळपाचो नासलो आनीक हांव तुज्या हातींत पडपाचो नासलो. कित्याक? म्हाका ह्या संवसाराची आस ना आनीक हांव ह्या संवसाराचो न्हय. आमी जाणाय जेजूगेलें कार्य, जेजूगेलें काम कितें आनीक जेजू कित्याक लागून येयल्लो तो सगल्यांक आमकां सुटका दिवपाक. तर हें सगलें घडोवन येवपाक लागून घडलें म्हणून जेजून आमकां आतां सांगिलां. आनीक पिलाताकूय सांगत तो मुगेलें राज फकत संवसारांतलें न्हय, हे संवसाराची आस करपाचें न्हय, वो फकत संवसार मनशाचे चिन्नाचे भाशेन चलोवपाचो न्हय. पिलातान जेजूक म्हणलें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारांत आयलां स्वताक गोवाय दिवंक. जीं कोण स्वत मादून घेवंक तयार आसात तीं म्हजो ताळो आयकोतात. पिलातान जेजूक विचारलें, स्वत म्हणजे कितें? तर हिंगा पिलात जेजूक विचारता, तूं राजा? म्हणटच पिलाताकूय आतां मनांत खबर आहा की जेजू राजांचो राजा म्हणून. तर आतां पिलात विचारता आनी जेजू म्हणटा, वय तुवें सांगलां. म्हणटच
जेजून म्हणल्यार वय हांव राजांचो राजा. हेच पासत हांव जल्मला म्हणटा जेजू. हेच पासो संवसारांत आयला स्वताक गोवाय दिवंक. आमचो रोचणार देव बाप सोत आनीक तें सोत घेवन जेजू जियेलो आपलें जिवीतभर आनीक तें सोत घेवन आमी दर कातोलिकान आमचें जिवीत जिवोवपाक जाय. म्हळ्यार कितें पवित्र जायन आमी कातोलिकांनी जेजूचे भाशेन जेजूचो वावर फुडें व्हरपाचो. कोण जावं तुमी काजार जावं ओर ल्हान भुरगीं जावं ओर कॉलेजी इस्कुला वयता जावं सोगल्यांक आमकां दर एकल्या गेल्या कामाचे सुवातेर ओर खुंयचे सुवातेर सोयीक मेळटा तो आमी उजार करपाक जायो. कोणाक कसली आडखळ येयली आमी तांकां सांगपा जाय चोय संवसारांत मनीस हे भाशेन जियेता. तुमच्यो आडखळ्यो तुमचे प्रश्न सगळे नोपयत करपाक ओर थाऱ्यार उडोवपाक हो एकूच उपाय आहा आनीक दुसरो उपाय ना. आनीक ताका मागीर सांगपाचें कितकोन तेणी हो भावाट मांडून घेवपाचो आनीक उचारपाचो आनीक वेव्हारांत घालपाचो आनी कितको पवित्र जावपाचें. तेन्ना तांकां तेंगेल्या सगळ्या प्रस्नाचो जाबाब मेळटलो आनीक सगळ्या त्रासांतली ती मेकळी आनीक सुटावी जातलीं. हें आमी सोत सगळ्या लोकांक दाखोवन दिवपाक जाय. हेकाच लागोन म्हणटा जेजू आपूण येयलो ज्या संवसारांत वायट चल्लोलें तांकां दाखोवन दिवपाक की जिवीत हे वायटान चलताय तेंचें निसणटोन हेकाच लागोन जिवीत आमी सोतान चलपाक जाय. आनीक जेजून म्हणलां हांव सोत. तर पिलात आतां जेजूक प्रस्न करता सोत म्हणल्यार कितें. सोत म्हणल्यार जें जेजून केलां तें आमी करपाचें सारकें सोंपो आन्सर. तूं हो मांदामेंत पाळ आनी ते 10 मांदामेंत पाळ आनी कितले मांदामेंत पाळ पूण कितें जेजून केलें तें आमी करपाचें सारकें सोंपें. तर दर एक कातोलीक आमी ह्या कॉरेजमांत मुखार सरया आनीक हें कॉरेजम 2021 सदांकाल आमकां उगडासाक उरपाचें कॉरेजम जातोलें जेन्ना आमी आयजीच आमच्या जिवाची नवसवणी करून सगल्यांक भोगसून जिवीत बदलून वायटाक फाट करून वायटाचेर फोंट मारून वायटाक बांदून दोरयांत उडोवन आमी पवित्र जायन जेजूगेलो वावर आमी फुडें व्हरया. थँक्यू होली स्पिरीट. आमी हिंगा आज काबार करया. फाल्यां कंटिन्यू करचें. रोजार करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करता तुका मारियो आनीक ताजे फामिलीक फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिजे फामिलीक जॅकलीन आनीक ताजे फामिलीक तेओदोमिरा रोशा आनीक तिजे फामिलीक कोलेत आनीक ताजे फामिलीक जॉन्सी आनीक ताजे फामिलीक सुकोर आनीक ताजे फामिलीक जॅसी आनीक ताजे फामिलीक हेनरी आनीक ताजे फामिलीक पियादाद वाज आनीक ताजे फामिलीक आनी तिचे फामिलीक मोरयान आनीक तिजे फामिलीक जिपोट आनीक ताजे फामिलीक जोकी आनीक ताजे फामिलीक क्रिस आनीक ताजे फामिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फामिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन राखून आनीक सांबाळून दवर. तांची दुयेंसां सगळीं तूं बरीं कर. तशेंच अल्सराचें दुयेंस भिंडाचें दुयेंस जोऱ्याचें दुयेंस थोंडी आनीक हार्टाचें दुयेंस आर्टरीज ब्लॉक जाल्याय त्यो आनीक किडनी फेलियर पॅनक्रिया फेलियर हाय ब्लड प्रेशर डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल आनी जीं तकलेन सुडल्याय तीं आवट जालें तीं पिश जालें तीं मेंटल जालें तीं बूल येयलें तीं बुरशेलें तीं हीं सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरीं कर. आनीक तांकां वावराचेर राखून सांबाळून दवर. तांचे पागार वाडय तांचो पोस्ट वाडय. तशेंच जीं मेंबरां नवें काम सोदतात तांकां व्हडले कंपनींत जायत्या पगाराचें काम फावो कर. तशेंच जे जो लोक कोविडाक लागून ह्या फामिलींतल्या ही फामिलींतलीं मेंबरां जीं कोविडाक लागून बेकार आसात तांकां सगल्यांक तूं परतून पागार वाडोवन पोस्ट वाडोवन तांकां परतून तूं कामाचेर चडय आनीक सगलीं तांची चिंतना शांती पावय आनीक तांचें वायट सगळें
पवित्र आत्म्याचे उद्देशी तांकां तूं ओळखून दी, दाखोवन दी, आनीक ह्यो सगल्यो अजापां मिलाग्र्यो तांच्या जिवितांत जाले त्यो पळोवन तांकां पवित्र जावपाक तुजी कृपा आनीक तुजो मोग तांचेर तूं दवर. ही सगळी मागणी तुका करता हांव स्वर्गीच्या बापा, तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हांवें